मोठो घुसमट चालू आहा कार्यकर्त्यांमध्ये. थंय दोन कॅन्डिडेट भोंवता. एक आदलो आमदार आसा तशें आतांचे मंत्री आहा ते भोंवता आनी ते सगळे कार्यकर्त्यां मदीं कन्फ्युजन जालें. कोण कॅन्डिडेट आनी कोण कितें तें खबर ना. पूण हे कन्फ्युजन केन्ना क्लियर जातलें? आतां म्हजो हें न्ही, कारण म्हजे फाल्यां मागीर हें फोकस जातलें. म्हाका मेन फोकस जावं जे आजचो कार्यक्रम तो जो पे आसा पळय, प्रत्येक कशें आसा आमचे प्रभारी म्हणून आतां देवेंद्र फडणवीस हे गोंयचे प्रभारी आसा आनी ताका लागून ते 20 तारीख येवपाचे आसात. ते 20 तारीख येतले आनी इलेक्शन जो पर्यंत डिक्लेअर जायना तो पर्यंत कोण उमेदवार कितें सगळें कोणाक हाडयतलो. आतांय म्हाका आनी तरी कोणें सांगिल्लें की आनी कोण तरी खंय भोंवतात. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची एक सिस्टम आसा. त्या सिस्टमाच्या आधाराचेर पार्टी कॅन्डिडेट डिसायड करता. पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून म्हाकाय भितर कितें मेन रोल आसा असोय ना. पेपर हाडटा की म्हजे कडेन सगळें आसा तशें ना. भारतीय जनता पार्टीची एक सिस्टम आसा, ताका सर्वे आसता आनी त्या सर्वेच्या आधाराचेर आमी केवळ रिकमेंड करता. त्या मतदारसंघात जे रिकमेंडेशन येता ते रिकमेंडेशन आमची इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिटी कडेन येता आनी त्या कमिटी कडेन इलेक्शन येतकच ते जे आसा ते आमी पार्लिमेंटरी बोर्डाक वता. आतां तें करता आसतना आज आमकां एक बरें आसा की आमचे प्रभारी जे आसात ते तशे एक्टीव आसात आनी तांकां बऱ्या तरेचो अनुभव आसा आनी त्यामुळे तो तेचेर योग्य कितें निर्णय आसा तो डेफिनेटली घेतले. पूण हे कन्फ्युजन क्लियर केन्ना आतां कितें आसा जातलें पळय, कार्यकर्त्यां मदीं? तूं कितें म्हणटलो तो हें सांगतलो कोणाक? प्रत्येकान आपापूण चिंतपाक जाय आनी आपलो मतदारसंघ पळोवन थंड बसूं जाय इतलें म्हाका दिसता. त्यामुळे पार्टी योग्य निर्णय जो आसा तो केंद्रीय नेतृत्व करतले.